दिशाल काय आज म्हाका भोगता सो सांगूंक तुमच्या मुखार सोदांच मुखार हाडूंक जायते जाण आयज गेल्यात नेगार आज आमचे मोदें आसा एक मनीस दिवसाचे धाऱ्येवून हात्यार हो मनीस जावन आसा एंटनी डी सिल्वा गांवांत तो आमेलेचो ब्रेन बॉक्स म्हटल्यार ताका वळखतात सगलो गांव आसोलनाचो देवान ताका केरीत पावर दिला सोदांत उलोवपाचो सोद उलोवंक तो कोणाक दियेना उजवाड तो गोंयकाराचो फाटीं व्हडल्या गोंया मोबायल आवाज केलो करूंक सांबाळ मोत्रेचे गोंयांत चोरून फॅमिलीक पोसतात बोंडे नाल दूद दवरपाचे घेवन फाल आमकां फोटोयता ती ताची चाल आतां आमी फोटोचे न्हय हांगा मातशे कोरात नियाळ हे पावटी आमी ताका आमकां फोटो दिवचे न्हय आमची मोतां पयशे घेवन आमची मोतां मारची न्हय फुटगिरी अशा घेवन येतात ताका लागीं दवरचे न्हय बसल्या फुटगिऱ्याक मोत मारून परत लोकसभेंत धाडचे न्हय सोदांत उबो रावला बायक कोत्ता पळय ताका सोगल्या स्वताचो रस्तो दाखयला कोणाक हुस्को बियेना गिऱ्यांक ताणें जोर काडला कसलो काळजीदार गोंयकारांक मेळ्ळो गोंयकारांक एक बागोळ तोता एंटनी डी सिल्वा जावन आसा आवाज गोंयकाराचो आवाज तुजो सोगल्याक पावला आवाज तुज्या स्वताचो आयज जायते जाण पार कोणी सोल्ल्यात पावर तुज्या जिबेचो एक कांतार तुज्या मनाक भेटयता उगडास त्या ब्रेन बॉक्साचो एंटनी डी सिल्वा जावन आसा आवाज गोंयकाराचो आवाज तुजो सोगल्याक पावला आवाज तुज्या स्वताचो आयज जायते जाण पार कोणी सोल्ल्यात पावर तुज्या जिबेचो एक कांतार तुज्या मनाक भेटयता उगडास त्या ब्रेन बॉक्साचो देव बरें करूं. प्रोग्राम चालू करतले.